आमकां कंटिन्युअसली जे आमकां फिडबॅक येता ग्रावंडा वयल्यान तो म्हणल्यार मशिनरी जी गव्हर्मेंट मशिनरी आसा ती ऑपोजिशनाचे जे कॅन्डिडेट्स आसा काँग्रेसीचे जावं गोवा फॉरवर्डाचे जावं आनी वेगळे पक्षाचे आसत तांकां प्रचारूच करपाक दिना. तांकां अशें सामकें लक्ष धरून आसा की कोणूच धा वयर एकटो सुद्दां जर आसलो तांच्या ग्रुपांतलो नासलो सुद्दां जाल्यार तांचेर कंप्लेनी घालप चालू जाला. तांकां आफोवन पुलीस स्टेशनाचेर बसयतात, कॅन्डिडेट्सांक टायम वेस्ट करता. त्याच बरोबर खंयच सपोज प्रचाराक भायर सरले एक दोन लोक एक्स्ट्रा फाटीं फुडें जर जाले जाल्यार सुद्दां येता आनी प्रचार थांबयता आनी कॅन्डिडेटाचो टायम वेस्ट करता. कित्याक BJP पॅनीक मोडाचेर गेल्या. कित्याक गोंयांत तांकां 2017 लोकांनी रिजेक्ट केल्ले, फाटल्या दारांच्यान हे सत्तेर आयले आनी आतां तर BJPक खात्री आसा की BJPक गोंयकार परत म्हणटा ते कशेंच निवडून हाडचे ना. त्याच बरोबर जे वातावरण BJPन भितर सध्या चालू आसा, BJPतले म्हत्वाचे लिडर जशे की लक्ष्मीकांत पार्सेकार, मागीर तो मनोहर पर्रीकरचो चलो जावं, अशे लोक जे लोकांनी ही BJP घडयल्ली आज तांकां पार्टी सोडून वचपाची परिस्थिती आयल्या. ते अनुशंगान आनी काँग्रेसीची धडाकेबाज आनी अलायन्साची जी धडाकेबाज प्रचार आनी इलेक्शनाक फुडें वचपाची जी तयारी आसा ती पळोवन BJP बॅकफुटार गेल्या. आनी ती बॅकफुटार गेल्या कारणान BJP कडेन आतां एकूच ऑप्शन उरला तें म्हणल्यार काँग्रेसीचो आनी ऑपोजिशनाचो प्रचार थांबोवप. कित्याक जर तुमी सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे जाग्याचेर पळोवशात जाल्यार म्हाका दिसता सरकारांतले लोक सरकारान आसलेले नियम तोडटा आसतना क्लियरली दिसता प्रचार करता आसतना. तांचेर एक्शन घेतले वना, तांचेर कांय एक्शन घेनात, तांच्यो सभा बंद करनात, तांचे प्रचार बंद करनात. पण ऑपोजिशनाचे कोणूच जर मात सुद्दां कसलो प्रयत्न करत प्रचाराचो मातसो कॅपॅसिटी वाडोवपाची जाल्यार ती इलेक्शनाची फ्लायींग स्क्वॉड येता आनी टीम्स येता आनी झप करून ते बंद करतात. आनी हो फिडबॅक आमकां पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत येवपाक लागला. आतां प्रत्येक मतदारसंघान आमकां सेम फिडबॅक येता की BJPचो प्रचार आडयनात आनी काँग्रेसीचो आनी बाकीचे जे विरोधी पक्ष आसा तांचो प्रचार आडयतात. सरकारी यंत्रणा वापरून फ्लायींग स्क्वॉड म्हणत बाकीचे सरकारी डिपार्टमेंटांक वापरून ऑपोजिशनाच्या कॅन्डिडेटांचेर दबाव हाडपाचो आतां प्रयत्न सुरू जालात. कारण तांकां खबर आसा की भारतीय जनता पक्षाचो सरकार येवचो ना आनी BJP म्हणटा ती सिंगल डिजिटाचेर उरपाची आहा. सो सुनिलान सांगिल्ल्या भशेन ते कंप्लिटली पॅनीक मोडान गेल्यात. आतां आमकां कळून आयला जशे जशे प्रचार मुखार वचपाक लागला आनी वारें जावपाक लागला सरकाराच्या विरोधात जाल्यार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर केसी घालून फेक कंप्लेन्यो बोगस कंप्लेन्स घालून तांकां खंय ना तर FIR करप, पुलीस स्टेशनार आपोवप, असलें सगळें षडयंत्र फुडल्या कांय दिसांक सुरू जावपाचें आसा म्हणून आमकां आमच्या सुत्रां मार्फत कळपाक लागला. आमी शिटकावणी दितात इलेक्शन कमिशनाक तशेंच पुलिसांक. जर तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर ते खंयचे आसूं मागीर काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसूं किंवा आनी कोणूय आसूं, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचेर जर FIR घालपाचो जर प्रयत्न जालो, बोगस केसी घालून कंप्लेंट्स घालून FIRची जर हे सगळं सुरवात जर जाली जाल्यार आमी हे खपोवन घेवचे ना. पुलिसांक कळपाक जाय, DGPक कळपाक जाय की सध्या सरकार ना, दीस इज अ केअर टेकर गव्हर्मेंट, वी आर इन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. आनी मुख्यमंत्री कितेंय सांगतलो, मुख्यमंत्री कितेंय फोन करून सांगतलो आनी जर तुमी हे आयकून जर विरोधी पक्ष नेत्यांक किंवा बाकीच्या लिडरांक किंवा विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जर तुमी केसी घालतात किंवा FIR घालतले किंवा बोगस कंप्लेंट्स घालतले, हे अत्यंत आमी खपून घेवचे नात. हे एक ताणें खबर दिवची. आनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की तुका जर दिसता की सरकार वापरून सरकारी यंत्रणा वापरून जर तूं विरोधी पक्ष नेत्यांचेर बोगस कंप्लेंट्स FIR किंवा पुलीस डिपार्टमेंटच्या वेगळ्या खंयच्या खंयच्या एजन्सींक घालून जर आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न कर तुका दिसता जाल्यार ताणें विसरून वचचे. टीट फॉर टॅट उतर मेळटले. हिंदीन एक म्हण आहा, ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा. मुख्यमंत्र्यान तयारी दवरची आपल्या आंगार कंप्लेनी केसी घेवपाक. कित्याक काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सज्ज आसा हे फावट हांकां उतर दिवपाक. आनी पुलिसांकूय आमी शिटकावणी दितात, DGPक आमी शिटकावणी दितात. डोंट फॉल प्रे टू हँड्स अँड बिकम पपेट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. दीस गव्हर्मेंट इज गोइंग टू लास्ट फॉर ओनली नेक्स्ट 20 to 25 days. Then Goa will have a new government led by the Congress party.